इतले एफर्ट सगळे स्कूल्स घेतात एका स्टडीज तेंचे फॉरवर्ड व्हरपाक. ऑल द बेस्ट तुमकां इन फ्युचर ऑल्सो आनी अशेंच तुमी काम फुडें चालू दवरा. पेडण्याचें नांव वयर काडा. आमची कसली मदत लागली जाल्यार प्रवीण आसा, हांवूय आसा, तसो तुकाराम अंबोलकर आसा, तशें आमची टीम सगळी आसा. हांगासर मिडिया आहा, ते मिडिया आपलें काम करतात पण सोशल वर्कूय करतात. तशेंच पेरंट्सांक भुरग्यांक मोटिवेट करा आनी एकाच फिल्डान न्हू, म्हणजे एज्युकेशन आनी एज्युकेशन न्हू. आयज काल सगळ्या एज्युकेशन सगळे जेन्ना आमी भायर वयता, स्पेशली एब्रॉड, US जावं आनी खंय भायल्या जर्मनी जावं, थंय इंटरव्यू घेतात. जेन्ना जॉबाक इंटरव्यू घेतात तेन्ना पर्संटेजी डिफर जाता. पर्संटेज कशी एज्युकेशनाक आमची 30%, स्पोर्ट्स फिल्डाचेर तेचे सर्टिफिकेट्स पळयता, स्पोर्ट्साक कितले आहा तेका 20%, सोशल वर्काक 40%. सोशल फिल्डात कितलो एक्टीव भुरगो आहा, हेतून कितें जाता, हेतून भुरगो ऑलराउंडर जाता. तेका लागून रिक्वेस्ट पेरंट्सांक आनी स्कूल कमिटीज आनी स्टाफाक की भुरग्यांक एका फिल्डान सगळ्या फिल्डांनी तेणी काम करपाची गरज आसा, जाल्यारूच भुरगीं हुशार जातली. फिजिकली फिट आनी मेंटली अलर्ट अशी भुरगीं जावंक जाय. आनी ही आमकां आयज पेडणेकारांक गरज आहा. कित्याक हांगा पेडणे तालुक्यांत खुबशे बरे बरे प्रोजेक्ट्स येतात, जेणे करून मोबायल एअरपोर्ट येता, इलेक्ट्रॉनीक सिटी येता, स्पोर्ट्स क्रिकेट इंटरनॅशनल क्रिकेट स्टेडियम येता, आयुष इन्स्टिट्यूट येता, इतले बरे बरे प्रोजेक्ट्स येतात. आनी ह्या भुरग्यांक हे जर ऑपॉर्च्युनिटीज आमकां क्लियर करपाक जाय जाल्यार आमच्या भुरग्यांक पेडण्याच्या फुडें व्हरपाची गरज आसा. आनी तेका लागून मागता